बराचेर पळय हातून जे सगळ्या लोकांक खबर आसा कोण MLA इनवॉल्व आसा पळय तो आनी तो कित्याक करता पळय तो आनी ताजेर विश्वास धरून फायदो ना। जो मनीस देवाचेर शपथ घेतिल्लो आपूण जंप मारचो ना म्हणून देवाचो घात घेतलो जाल्यार लोकांचो घात घेवपाक व्हडलें न्ही। आतां पळय आमचो सरकार कसलो बाय द पीपल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। जंप मारली घात घेतलो तेन्ना सांगलें डेव्हलपमेंटाक म्हणून थोड्या लोकांक दिसती पडलें कितें अरे बाबा आमच्या डेव्हलपमेंट ताणें सांगूंक ना आपणाच्या स्वताच्या डेव्हलपमेंटाक जंप मारलेली म्हण। तें आतां पळय सगळें पेपरार आयलां की कंपनी सोडून वेतात हांगा ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलें। बरी गजाल जाल्यार तूं कोल कित्याक बंद करना? कोलाची बॅगां पावलीं त्या कंपनीची बॅगां पावलीं बॉक्सायटाची पावूंक ना लॅटरायटाची पावूंक ना चिऱ्यांची पावूंक ना सेंड रेंव येता ताची पावना बॅगां। सो हे लोकांक आतां सगळी म्हायती आसा सगळ्यांक खबर आसा वो MLA कित्याक करता हे सगळें गडबड पळयता फक्त आपणाच्या स्वता डेव्हलपमेंट बॅगां पावूंक जाय। पॉलिटिकल इंट्रस्ट स्वताचो पर्सनल इकॉनॉमीक इंट्रस्ट हें हांवें पयलेंय सांगलां। ताका तर लोकां खातीर कितें करूंक जाय आशिल्लें ताणें याद करपाची की MLA जावच्या पयलीं प्रोटेस्ट करतालो कोळसो नाका पोल्युशन म्हूण। आयज खंय गेले ताजे ती उतरां खंय गेले ते प्रोटेस्टाचे दीस? फक्त लोकांक हांव फटोवंक जाय आशिल्लें एकूच हांव सांगता आनी स्पेशली सगळे आमच्या लोकांक मोर्मुगांव तालुकान जे अफेक्ट जाता पळय ते की ह्या कोळशाच्या पोल्युशनाक लागून वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन WHO कितें सांगलें की कोळशाक लागून कॅन्सर जाता लंग डिजीज जाता पुल्मा पळय आसा ती अफेक्ट जाता स्ट्रोक जाता जेन्ना हो धूळ बारीक धूळ मायक्रो सायज जेन्ना रक्तान मिक्स जाता स्ट्रोक जाता। मागीर जी आवय आसा ज्यो बायलो आसा इन फॅमिली स्टेट प्रेग्नंट तांकां भुरग्यांक भितर डिफॉर्म जाता कोळशाक लागून। आनी हे पळय इतले पळय दुयेंसां जातात ते श्राप कोणाक लागतले? जे कोण पयशांक लागून तोंड म्हण करता आनी कोळसो वचोंक दिता हे ताणें याद धरपाचें। हे श्राप बेश्टे वचे ना सगळे गरीब लोकांचे जे अफेक्टेड लोक आसात तांचे श्राप लागतले।